म्हणजे ज्यांच्यानी आमी नांवां तेची सदोदीत याद करपाक जाय। आमच्या म्हणजे दिपाजी राणे पासून जी सुरू जाल्ली ही स्वतंत्र सैनिकांची जर नांवां आमी घेतली आसत, तेजें योगदान ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत आसा। निदान 19 डिसेंबर त्या दिनाच्या निमित्तान निदान आमी एक 5, 6, 7 म्हणजे आमी दर वर्सा पळयता की ह्या मुक्ती संग्रामांत ज्यांच्यानी योगदान दिलें, निदान त्या दिसा तरी आमी ह्या स्वतंत्र सैनिकांक याद करप हें अत्यंत गरजेचें आसा। बट कितलेशेच जाण लोक असे आशिल्ले की हांकां गोंय हे सदोदीत राष्ट्रीय भावने कडेन जोडलेले नाका, अशेय लोक आसा। पण आमी सदोदीत पळयता की हे जर आमकां राष्ट्रीय भावने कडेन जर राष्ट्रीयत्वा कडेन जर जोडले गेले जाल्यार ज्या पद्दतीचो विकास तुमी जो आतां पळयता हा मुद्दामून मुद्द्याचेर येता। कारण आमकां खरो फायदो जो आसा तो राष्ट्रीयत्वा कडेन जोडपाचो, भारतीयत्वा कडेन जोडपाचो जर पळयत जाल्यार तो आमकां आतां दिसून येता। हांगासर जाल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, विविध पूल आसतले, विविध रस्ते आसतले, विविध प्रकल्प आसतले, विविध आमी पळयता की रेल्वे स्टेशन्स आसतले, एअरपोर्ट आसतले। आमी आतां पळयता ते गोंय अजून एक 5 वर्सांनी आमी जेन्ना गोंय पळयतले तेन्ना आमकां गोंय हे एक सिंगापूर न्ही ताज्याय पेक्षा जे तेज्या बरोबरीचे राज्य हे आमकां हांगा दिसून येतलें की सरकाराच्यो विविध येवजण्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावतले आसत। जाल्यार विशेष करून जे सरकारी अधिकारी आसात, म्हणजे जांकां दिसता की आमी फक्त सरकारी अधिकारी ना, जेणे करून हांव म्हणटालो तुमी सरकारी अधिकारी न्हय तर तुमी लोकांचे सेवक आसा। जेन्ना प्रधानमंत्री म्हणटा आपूण प्रधान सेवक, जाल्यार प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यान हे पयलीं पळोवपाक जाय की आपूण जर हे खुर्चेर बसला आसत जाल्यार तो ह्या सामान्य लोकां खातीर बसलेलो आसा, सामान्य जनते खातीर बसलेलो आसा। आणि असे जर अधिकारी लोकां कडेन उद्धट तरेन जर वागपाक लागले जाल्यार तेजेर कार्यवाही करपा खातीर हे सरकार फाटी फुडें केन्नाच पळोवचें ना। आणि तुमचे नजरेत केन्ना जर कोणाचे आयले अशे सरकारी सेवक उद्धटपणे वागता आसत जाल्यार बेहक तुमी ते सरकाराक कळोवचें। कारण मुळात हे सगळे सरकारी अधिकारी आसतले जर आमी म्हणटा पगार घेता आसत, सरकाराचें काम करता आसत जाल्यार ते सामान्य जनते खातीर, तुमच्या आमच्या खातीर